दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची ताक फक्त सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी स्पश्ट करून शिक्षक केन्नाच निवृत्त जायना अशें म्हणलां। दिवचले आयोजित सरकारी मुळाव्या शाळांच्या खेळा महोत्सवात तानावडे मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। आयकात। दिवचल तालुक्यातल्या सरकारी मुळाव्या शाळांचा रंगलो खेळा महोत्सव। शिक्षकांनी एकठांय येवन घडोवन हाडिल्ल्या खेळा महोत्सवाचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हाच्या हस्तुके उक्तावण जाले। नवचैतन्य खेळा पर्व या संकल्पनेखाला दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो। या महोत्सवात तालुक्यातल्या 65 सरकारी मुळाव्या शाळांची मिळून सुमार 1,500 भुरगीं वांटेकार जावन आपली कुशळटाय आणि उमेद दाखयली। मजगती शिक्षकांच्या योगदानाची तोखणाय करून विद्यार्थ्यांक आकार दिवपाचे यत्न चालूच दवरचे। दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची ताक फक्त सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे सांगतात। आयकात। सरकारी प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा, कारण आम्ही सगळे जे आसा आम्ही सगळे सरकारी प्राथमिक शाळेत शिकिल्ले सगळे आसात। हांव आसत किंवा मनोज हांगा बशिल्ले सगळे जाण आसतले। जी कॅपॅसिटी जी आसा ती सरकारी शाळे भितर डेफिनेटली आसा, आनी म्हणून एखाद्या टिचराक सॅटिस्फॅक्शन केल्लें जाता। हांव सदांच सांगता, हांवें जर राजकारणी जर जावन आसलो जाल्यार कितें जावपाचें हांव सांगता, म्हाका टिचर जावप हें सगळ्यांत बरें। कारण टिचर हो केन्नाच म्हाजी टिचर जायना। ह्या तुमकां शिकयल्ले सगळे टिचर जे आसात हे सगळे टिचरांतले हातूंत वतात। तुम्ही कोण तरी व्हडले जातले, फुडें कोण तरी दोतोर जातले, इंजिनियर जातले, कदाचित काय तुम्ही राजकारणातले लिडर जातले, पण एखादो टिचर जेन्ना तुमकां मार्केटान किंवा थंय मेळटलो त्या वेळाचेर त्या टिचराक तुम्ही म्हाजी टिचर म्हणचे ना, ताका टिचर म्हणूनच तुम्ही हाक मारले। हे सगळ्यात व्हडले टिचराचे आसा। आनी म्हणून टिचर ज्या वेळाचेर शिकयता ह्या टिचराक सदांच दिसता की म्हज्या भुरग्यांक प्रसिद्धी बरी मेळोवची, म्हज्या भुरग्यांक एज्युकेशनान खूब फुडें वचचो, हांवें शिकयल्ल्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सा भितर खूब फुडें वचचो। आनी म्हणून ज्या वेळाचेर 10वीचो रिजल्ट किंवा 12वीचो बोर्डाचो रिजल्ट लागता अशा वेळाचेर सगळ्यांत चड सॅटिस्फॅक्शन, सगळ्यांत सूख जर कोणाक मेळटा आसत जाल्यार ते टिचराक मेळटा। गोव्यात खूप वर्षानंतर अशा पद्धतीचो क्रीडा मेळावा संपन्न जाता। क्रीडा म्हणजे फक्त स्पर्धा आणि तितून सहभागी जाऊन बक्षीस मिळवप इतलेंच ना, तर विद्यार्थी जेन्ना सहभागी जाता तेन्ना तांच्या भितरले असलेले वेगळे वेगळे गुण, तांची एकूणच ती परीक्षा आसता, ताच्या फाटली प्रयत्नांची जी प्रक्रिया आसता त्या प्रक्रियेचो तो शेवटचो टप्पो आसता अशें म्हाका दिसता। आनी म्हणून सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। तांणी प्रयत्न करचे, कारण विजयाक खंय शॉर्टकट नासता। प्रयत्न करतना ल्हान ल्हान गजाली आसता, ज्या गजालीक लागून तुमचे जे क्रमांक आसता ते ठरतात। मन तुमची बुद्धी हाचो कस लागणारो अशा पद्धतीचो क्रीडा मेळावो हांगासर घडोवन हाडटा। त्यामुळे प्रामाणिकपणा, जशी तुम्ही शपथ घेतली की प्रामाणिकपणा, निश्चय आणि प्रयत्न तुम्ही करतले, त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक विजया खातीर शुभेच्छा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।